ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेसूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या. मातेवाचें शुभ वर्तमान. झेबेदेवाच्या पुताची आवय जेजू चडशी आपल्या पुताक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागोंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाल केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांव पियेतलो तें पात्र पिवण तुमच्यान पियोंक जायत? ताणें म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हजें पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा चडशी आपोवन हाडून सांगलें, ओन भावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्ताचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. देवाचें उतर हें.